हांव नित्यानंद नाईक तुमचे मुखार सादर करता दामोदर मावजो हांची कथा कट्टी. कट्टी. रनवे वयल्यान धांवता धांवता जंबो जटान एकाच क्षणे पांय उखल्ले आनी आकांताची झोपय मारून मळबा कुशीक धांवंक लागले. ताणें बागसून सकयल पळयलें. पाल्म इंटरनॅशनल खंयचें, पार्लामेंट खंयचें कांयच कळनासलें. सगळें पयस पयस वेतालें. दोळ्यांत भरल्लें तें दृश्य घडयेन पाशार जातालें. उरतलें म्हळ्यार ते पडजळाचे दिवे मात. मळबार ती नकेत्रां, सकयल धरणीर हें आनी फुडल्या घडितांची धरणी वयली ही नकेत्रांची काळखाच्या पोटांत लिपतेली. ताका एक झामय आयली. ताणें वरां पळयलीं. 2 जावन गेल्लीं. लोकांक गाढ न्हिदेंत आसचो हो वेळ. फॉरेनचे भोंवडेर भायर सरतना हर एक फावटी अशेंच घडटा. फ्लायट रातीचें आसता म्हूण विमान सुट्टा सर न्हिदच पडना. ताणें नदर घुवणान हेवशीन तेवशीन पळयलें. पळयल्लें बेश्टेंच तितल्यार एर हॉस्टेस सरशीन आयली. तिणें कितेंय विचारचे पयलींच फाटले सिटीर बशिल्ल्या पियेन बागोवन विचारलें, एनी ड्रिंक सर? पिशें लागला तुका? वरां कितलीं जालीं? ताणें पियेक पिशांत दखल केलें. न्हीद आतां आनी म्हाकाय न्हिदोंक सोड. दावे कुशीचे सिटीर बशिल्ल्या सुटाबुटाच्या दादल्यान कान नीट करून आयकुपाचे यत्न केले. मध्यवर्ती सरकाराचो कॅबिनेट मंत्री खासगेत कितें उलयता वा कशें उलयता तें आयकोंक तो प्रयत्न करतालो जावये. हेर चडशे न्हिदेंत आसले. ताणेंच वयलो बुतांव दाबून लायट पालयली आनी दोळे बंद केले. फ्रांसाक ही ताची दुसरी भेट. युरोपाची ही 4थी. राज्यमंत्री आसतनाच्यो 3. कॅबिनेटाक पावना फुडें वाट्याक आयिल्ली मात ही पयली. देशाचे नदरेन भोव म्हत्वाची, ताजेय नदरेन. परतून ताणें तकली फाफुडली ना. विचार पयस करूंकूच जाय. मनाचेर जडाय असल्यान हीत पडना. हो वेळ पाशार करूंक सोंपो उपाय म्हळ्यार घरचो उगडास मतींत हाडचो आनी भुरगेपणांतल्या उगडासांत रिगून चलत्या राटावळी थावन मुक्त जावचें. ही ताची संवय ल्हानपणा सावन आयिल्ली. ल्हान पिरायेर तो फुडाराच्या सपनांनी गुल्ल जायत न्हिदेचे स्वाधीन जातालो. आतां 40 वर्सां उपरांत सपनांनीच बदलावण जाल्या. आतां ल्हानपणाचो उगडास काडून न्हिदे अधीन जावचें पडटा. पोरचीच गजाल. प्रधानमंत्रीन राती फोन केलें. तुजी राज्यमंत्रीची पदवी हांवें काडून सोडल्या. कितें? अविश्वासान ताणें विचारलें. प्रधानमंत्रीच्या आवाजांत ताका फोकाणाची झळक मेळ्ळी. खंडीत प्रधानमंत्री हांसता जावी असो ताका दुबाव जालो. इतल्यार प्रधानमंत्रीक हक्तेक आयलो आनी अभिनंदन, फाल्यां तुका कॅबिनेट मंत्री म्हूण सोपूत घेवंकचो आसा. जैताचो आनी एक पावंडो. तो रातीच वयर चडलो. न्हीद पडनासली. ताणें सदांचें आपलें हात्यार भायर काडलें. ल्हानपणाचें उगडास उस्तिलें. आतांय ताणें तेंच केलें. आनी तोय ते रातीचो उगडास पयले वयर सरलो. आतां तोच उगडास कित्याक काय परतून परतून येता? बापूय सदांच म्हणटालो, हाका भिकेची लक्षणां. आवय म्हणटाली, पापयाक भिकेचे दुवाळे. गेली बाबडी दोगांय. आसली जाल्यार तांकां ते उगडास हाडूं येताले. भीक लागल्या म्हणटाली न्हय गे तूं. आतां पळय, हो केदो व्हडलो मंत्री जाला तो. आवय नाल्ल कातूंक बसताली तेन्ना हेर भावणां बापूय चिमटी भर नाल्ला चुन्नाचे आशेन आवयचे सरशीन येवन बसताली. ताणें मात नाल्ला चुन्ना खातीर केदींच हात फुडें व्हेलो ना. अखेर पर्यंत बसून रावतालो तो. नाल्ल कातून जायना फुडें आवयच्या हातांतली कट्टी घेवंक. आवयन ही खबर परतून परतून सांगून उडास जिवो दवरिल्लो. नाजाल्यार
ताका संवयच जाल्ली ल्हान ल्हान गजाली सयत सांबाळून दवरची. फुटिल्ली स्लेट ताणें केन्नाच भायर उडयली ना. पेन्सिलाचे कुडके नाक्षे येदे जायसर झरल्ले आनी उरल्ले ताणें सांबाळून दवरिल्ले. पूण ह्या गजाली विशीं शाबासकी दिवचे प्रास चिडावणी चड जाल्ली. ल्हान आसतना ताणें नवे खेळा वस्तू नवी आयदनां ताणें केन्नाच मागली ना. निजायची नाल्लाची कट्टी घेवन खेळचें ताका भोव आवडटालें. वय भुरगेपणांतल्यो यादी माजवानात तसल्यो. भुरगे लोगोरे खेळचे खातीर गांवठी नळ्यांचे कुडके हाडटाले जाल्यार हो कट्टेर कट्टी दवरून लोगोरी खेळटालो. बापू सदांच गोवजी करीत सांगतालो, कट्टी हातांत येना जाल्यार पुरो. ती कट्टी आनी ही मंत्री पदवी केदी विसंगत ही. वडिलां गेलीं आसली जाल्यार अजाप आनी कुशलकाय दोनूय तांकां भोगतेली आसली. वाडचे खातीर पिरायेचेर हातांतली ही कट्टी संपेपणी गेली. पूण करियर बांदूंक मात ताका खूब कश्ट भोगचे पडले. राजकारणांत तो नशिबान म्हणटा तशें भितर सरलो. पूण एक फावटी भितर सरलो, पूण फावटी भितर सरतनाच ताणें मनांत ध्येय थारायिल्लें. वयर वयर पावन तो सेंट्रलाक पाविल्लो. तो बुदवंत तकलेन, तो खडाखड उलोवपी, तो सामाजीक जाय जाल्लो, तो सतान चलचो, तो बरो संघटक, तो बरो फुडार पारकुपी अशी ताची इमेज तयार जाल्ली. इतल्या खातीर ताका जाय तें झगडचें पडिल्लें. समाजद्रोहा आड झगडून झगडून तो राजकीय पंगडांत आयिल्लो. ताची संघटनाची शाती पळोवन प्रधानमंत्रीन ताका तिकेट दिल्ली आनी विसोन येतच राजमंत्रीची पदवी दिवन ताका मंत्रिमंडळांत भितर ओडल्लो. ताच्या ह्या जैतांत नशिबाचो कितलो वांटो कितलो म्हळें कळीत ना. पूण एक मात सत, ताच्या प्रयत्नाक फळ लाबिल्लो. खंय कट्टी हातांत घेवन खेळचो तो भुरगो आनी खंय मंत्री पदवेक पाविल्लो हो भुरगो. सकाळीं देंवतना इकॉनॉमी वर्गांतले पॅसेंजर दाराकडेन रास पडून रावले. ताका पयस दवरचे खातीर एर इंडियाचे हातांत हात गुंतून आड राविल्ले. निसण दवरना फुडें कॅप्टनान ताका दाराकडेन व्हेलो. थारायिल्ल्या प्रोटोकॉला प्रमाणें फ्रांसाच्या नॅशनल एम्बसीचो अव्वल डेप्युटी ताका येवकार मागच्याक आपल्या अधिकाऱ्यां सयत थंय हजर आसलो. हात हालयत खबरी उलयत तो VIP लॉन्चाक आयलो. फोटोचे फ्लॅशार फ्लॅश झळकताले. तातूंत टीव्हीचे व्हड उजवाड दोळ्यांक तोपसताले. हास्ते मुखामळ घेवन तो जाय तें उलयलो. भायर सरतनाच प्रेसवाल्यांची खेटच जाल्ली. ते मेटाक सवालां विचारताले. तोय आतां जागृत आसलो. जाणवायेच्यो जापी दितालो. मदींच एकल्यान सवाल विचारले, मिनिस्टर सर, were you invited to visit France? मिनिस्टर सर, were you invited to visit France? सवालाचो मतलब ताका कळ्ळो. ऑफकोर्स, वी डू नॉट गो अनइन्वायटेड. ताणें समर्पक जाप दिल्ली. हे अस्तंतेचे पत्रकार भारतीय म्हळ्यार अशें समजतात. विकसनशील म्हूण लेबल लायला आमकां आनी समजतात मात अविकसीत म्हणून. डीड यू इन्वायट द इन्विटेशन? ह्या सवालाक सगळे हांसले. सांगाताचे फ्रेंच डेप्युटी तापले. फ्रेंच भाशेंत कितेंकी सटासट उलयले. वाहनार बसता बसता पर्यंत आमची सवालां सोंपोवंक नासली. फ्रेंच सरकारान ताची सगळी वेवस्था केल्ली. राजकीय उलोवण्याचो पयलो वांटो ऑफिसरां मदें जाता. प्रतिनिधी मंडळांतले 7 जण हे बसकेक गेल्ले. फाल्यांच्या उलोवण्या विशयांत ताणें कितें करचें ताचें विचार विनिमय केलें. फ्रांसान 150
करोडाची ग्रँट दिवची इत्सा दाखयल्ली. ती वाडोवंक जाय आसली. त्या भायर लोन जाय आसलें 500 करोड पर्यंत. प्रोजेक्ट्स आनी फुडाराचो प्रकल्प हाजेर ऑफिसर चर्चा करताले. ताजो उजवो हात डॉक्टर अवतार सिंग आपली केस वेवस्थीत रितीन मांडटालो. हातूंत ताका कसलोच दुबाव नासलो. सवाल आसले ते फाल्यांचे बसकेचे. ते राजकीय फुडारी आपापलो खेळ खेळत राजनितीक चर्चा करतले. आनी जालें तशेंच. प्रतिनिधी चर्चा येवजिल्ले प्रमाणे जाली. भारतान केल्ले उदरगतीन फ्रेंच कारभारी अजापले. राती पॅलेसींत डिनर जालें. ल्हानशी सांस्कृतीक कार्यावळ चल्ली. राती न्हिदोक वचचे पयलीं ताणें आपल्या प्रतिनिधी सांगाता सगळ्या विशयांची बारकायेन चर्चा केली. सगळ्या वेतीस ताणें डॉक्टर अवतार सिंगाक उलोवन फाल्यांची स्ट्रॅटजी थारायली. आनी उपरांत न्हिदोंक तो हांतरुणार पडलो. पूण फाल्यांचे खंतीन न्हीद पडली ना. न्हिदेक वेंचे खातीर ताणें ल्हानपणाच्या उगडासांक हात घालो. बापूय ताका घेवन हायस्कुलाच्या एडमिशन करूंक गेल्लो तवळचो उगडास ताका जालो. बापायन प्रिंसिपलाक सांगलें तकली आसा ताका, पूण अतर्वणां करता. बापायचे नदरेन फाटीं जाप दिवची वा आड आयिल्लें मोडून उडोवचें ही अतर्वणां. हीच अतर्वणां राजकारणांत उपकाराक पडली हें पळोवन बापूय आसूंक जाय आसलो अशें ताका दिसलें. प्रिंसिपलान फॉर्म भरतना ताका विचारलें, तुजी हॉबी कसली? तुका कसलो खेळ आवडटा? बापायन सांगून सोडलें, ताका नाल्लाची कट्टी घेवन खेळचें आवडटा. कितली लज दिसली. शी, आज आसूंक जाय आसलो. बापायक मुखार हाडचे प्रयत्न ताणें केले. वय असो आसलो आनी तोंडान पळय तोचो हांसो. दुसऱ्या दिसा फ्रांसाच्या नॅशनल एम्बसीच्या थोड्या मंत्री सांगाता ताचें उलोवणें चल्लें. सुरवेचें वातावरण दुबावाचें आसलें. प्रधानमंत्री दाव्याक चड ओडटा हाची ताका खंत जाल्ली. तो मनांतल्या मनांत हांसलो. ताची उजवी विचारसरणी श्रेश्ठ आसली. आनी देखूनच प्रधानमंत्र्यान आपणाक ह्या प्रतिनिधी मंडळाचें मुखेलपण दिल्लें हें तो जाणा आसलो. ताचे दुबाव पसून उडोवचें ताका कश्टाचें न्हय आसलें. ताचें उलोवणें भोव प्रभावी जालें. भारतान केल्ली प्रगती आर्थीक आनी राजकीय शेतांत भारताचो पात्र ताणें ताचे मतींत नाटवून रितीन विवरिल्लो आनी अपील केल्लें, जर विकसीत अस्तंतेच्या राष्ट्रांनी भारताक आदाराचो हात दिलो ना जाल्यार तो भारताचेर अन्याय जातलो. आमच्या लोकांची आत्मीक शक्त जबर देखून आमी लोकशाही सांबाळून दवरल्या. ताणें आपल्या उलोवण्यान तांची मनां जिखली. लोन 500 करोड मेरेन सँक्शन जालें. पूण ग्रँड वाडोवंक घेवंक मात ताका जमलें ना. सांजेर प्रेस कॉन्फरन्स जाल्लें. तो सकाळची भाशणावरीच उलयलो. फ्रेंच मंत्रींनी दोन्ही देशां मदें जाल्ल्या करारा विशीं उलयलें आनी ताजे हे भेटेन दोन्ही देशां मदले संबंद चड बरो आनी घट जाला अशें ताणें विवरिलें. जॉयंट स्टेटमेंटाच्यो प्रती सगळ्यांक वाटतकच प्रेस कॉन्फरन्स सोंपलें. रातीं फ्रांसाच्या राष्ट्राध्यक्षान डिनर दवरल्लें. सत्कार भोव उंचेल्या मटाचो आसलो. ड्रिंक्स आनी खाण सेवतच माई मोगाचो आदेश घेवन तो फाटीं परतलो. रातभर न्हीद पडली ना. तशें पळयल्यार उलोवणें बरेंच जाल्लें आनी कामूय भोव बऱ्यान मुद्रल्लें. फक्त तितली ग्रांट्स मेळिल्ली जाल्यार जंय ते शेकड्यार 100 पुरण जातें. ताणें दोळे धांपले. इश्कोलांत ताच्या सांगाता झगडयल्ल्यांचो ताका उगडास काडलो.
कितें म्हणटात काय ते आतां? कोणें चिंतल्लें तो आज हे पदवेक पावत म्हूण? न्हिदता न्हिदता बापूय दोळ्या मुखार आयलो. तोच हांसो. तूं तस्सोच आसाय, बिलकूल बदलोंक नाय. कित्याक म्हणटा तूं अशें? पूण जाप आयली ना. हांसो मात तोच. सकाळीं उठ्ठकच ताणें पेपर उक्तें केलें. फ्रेंच ताका कळनासली, पूण तकले नांव वाचतना विशय ताका समजतालो. सगळ्या पेपरांनी राष्ट्रपती सांगाता काडिल्ल्या ताज्यो तसरिप्यो आसल्ल्यो. वाचता वाचता ताची नजर त्या कार्टुनाचेर पडली. सट्ट करून बापायचे रातीं पळयल्लें रुपणें ताच्या दोळ्या मुखार आयलें. तूं तस्सोच आसाय, बिलकूल बदलोंक नाय. कार्टुनाचेर पिंतूर आसलें. तो पांय दोडून बसला. मुखार चेपें उरफाटें करून दवरलां आनी मंत्री ताका दुडवांचें नोट उडयता. फरक इतलोच आसलो, थंय कट्टी नासली. देव बरें करूं. हांव नित्यानंद नायक. तुमचे मुखार सादर करता दामोदर मावजो हांची कथा कट्टी. कट्टी. रनवे वयल्यान धांवता धांवता जंबो जटान एकाचशाणे पांय उखल्ले आनी आकांताची झोपय मारून मळबा कुशीक धांवंक लागलें. ताणें बागसून सकयल पळयलें. पाल्म इंटरनॅशनल खंयचें, पार्लामेंट खंयचें, कांयच कळनासलें. सगळें पयस पयस वेतालें. दोळ्यांत भरल्लें तें दृश्य घडयेन पाशार जातालें. उरतलें म्हळ्यार ते परजळाचे दिवे मात. मळबार ती नकेत्रां, सकयल धरणीर हें, आनी फुडल्या घडितांची धरणी वयली ही नकेत्रांची काळखाच्या पोटांत लिपतेली. ताका एक झामय आयली. ताणें वरां पळयलीं. 2 जावन गेल्लीं. लोकांक गाढ न्हिदेंत आसचो हो वेळ. फॉरेनचे भोंवडेर भायर सरतना हर एक फावटी अशेंच घडटा. फ्लायट रातीचें आसता म्हूण विमान सुट्टा सर न्हिदच पडना. ताणें नदर घुंवडावन हेवशीन तेवशीन पळयलें. पळयल्लें बेश्टेंच तितल्यार एर हॉस्टेस सरशीन आयली. तिणें कितेंय विचारचे पयलींच फाटले सिटीर बशिल्ल्या पियेन बागोवन विचारलें, एनी ड्रिंक सर? पिशें लागला तुका? वरां कितलीं जालीं? ताणें पियेक पिशांत दखल केलें. न्हीद आतां आनी म्हाकाय न्हिदोंक सोड. 10वे कुशीचे सिटीर बशिल्ल्या सुटाबुटाच्या दादल्यान कान नीट करून आयकुपाचे यत्न केले. मध्यवर्ती सरकाराचो कॅबिनेट मंत्री खासगेत कितें उलयता वा कशें उलयता तें आयकोंक तो प्रयत्न करतालो जावंये. हेर चडशे न्हिदेंत आसले. ताणेंच वयलो बुतांव दाबून लायट पालयली आनी दोळे बंद केले. फ्रांसाक ही ताची दुसरी भेट. युरोपाची ही चवथी. राज्यमंत्री आसतनाच्यो 3, कॅबिनेटाक पावना फुडें वाट्याक आयिल्ली मात ही पयली. देशाचे नदरेन भोव म्हत्वाची, ताजेय नदरेन. परतून ताणें तकली फाफुडली ना. विचार पयस करूंकूच जाय. मनाचेर जडाय असल्यान हीत पडना. हो वेळ पाशार करूंक सोंपो उपाय म्हळ्यार घरचो उगडास मतींत हाडचो आनी भुरगेपणांतल्या उगडासांत रिगोवन चलत्या राटावळींत थावन मुक्त जावचें. ही ताची संवय ल्हानपणा सावन आयिल्ली. ल्हान पिरायेर तो फुडाराच्या सपनांनी गुल्ल जायत न्हिदेचे स्वाधीन जातालो. आतां 40 वर्सां उपरांत सपनांनीच बदलावण जाल्या. आतां ल्हानपणाचो उगडास काडून न्हिदे अधीन जावचें पडटा. पोरचीच गजाल. प्रधानमंत्रीन रातीं फोन केलें. तुजी राज्यमंत्रीची पदवी हांवें काडून सोडल्या. कितें? अविश्वासान ताणें विचारलें. प्रधानमंत्रीच्या आवाजांत ताका फकाणाची झळक मेळ्ळी.
खंडीत प्रधानमंत्री हांसता जावी असो ताका दुबाव जालो. इतल्यार प्रधानमंत्रीक हक्तेक आयलो आनी अभिनंदन, फाल्यां तुका कॅबिनेट मंत्री म्हूण सोपूत घेवंकचो आसा. जैताचो आनी एक पावंडो. तो रातीच वयर चडलो. न्हीद पडनासली. ताणें सदांचें आपलें हात्यार भायर काडलें. ल्हानपणाचे उगडास उस्तिले. आतांय ताणें तेंच केलें. आनी तोय ते रातीचो उगडास पयले वयर सरलो. आतां तोच उगडास कित्याक काय परतून परतून येता. बापूय सदांच म्हणटालो, हाका भिकेची लक्षणां. आवय म्हणटाली, पापयाक भिकेचे दुवाळे. गेली बाबडी दोगांय. आसली जाल्यार तांकां ते उगडास हाडूं येताले. भीक लागल्या म्हणटाली न्हय गे तूं. आतां पळय, हो केदो व्हडलो मंत्री जाला तो. आवय नाल्ल कातूंक बसताली तेन्ना हेर भावणां बापूय चिमटी भर नाल्ला चुन्नाचे आशेन आवयचे सरशीन येवन बसताली. ताणें मात नाल्ला चुन्ना खातीर केदींच हात फुडें व्हेलो ना. अखेर पर्यंत बसून रावतालो तो. नाल्ल कातून जायना फुडें आवयच्या हातांतली कट्टी घेवंक. आवयन ही खबर परतून परतून सांगून उडास जिवो दवरिल्लो. नाजाल्यार ताका संवयच जाल्ली ल्हान ल्हान गजाली सयत सांबाळून दवरची. फुटिल्ली स्लेट ताणें केन्नाच भायर उडयली ना. पेन्सिलाचे कुडके नाक्षे ते जायसर झरल्ले आनी उरल्ले ताणें सांबाळून दवरिल्ले. पूण ह्या गजाली विशीं शाबासकी दिवचे प्रास चिडावणी चड जाल्ली. ल्हान आसतना ताणें नवे खेळा वस्तू, नवी आयदनां ताणें केन्नाच मागली ना. निजायची नाल्लाची कट्टी घेवन खेळचें ताका भोव आवडटालें. वय, भुरगेपणांतल्यो यादी. माजवानात तसल्यो. भुरगे लोगोरे खेळचे खातीर गांवठी नळ्यांचे कुडके हाडटाले जाल्यार हो कट्टेर कट्टी दवरून लोगोरी खेळटालो. बापू सदांच गोवजी करीत सांगतालो, कट्टी हातांत येना जाल्यार पुरो. ती कट्टी आनी ही मंत्री पदवी. केदी विसंगत ही. वडिलां गेलीं. आसली जाल्यार अजाप आनी कुशलकाय दोनूय तांकां भोगतली आसली. वाडचे खातीर पिरायेचेर हातांतली ही कट्टी संपेपणी गेली. पूण करियर बांदूंक मात ताका खूब कश्ट भोगचे पडले. राजकारणांत तो नशिबान म्हणटा तशें भितर सरलो. पूण एक फावटी भितर सरलो, पूण फावटी भितर सरतनाच ताणें मनांत ध्येय थारायिल्लें. वयर वयर पावन तो सेंट्रलाक पाविल्लो. तो बुदवंत तकलेन. तो खडाखड उलोवपी. तो सामाजीक जाय जाल्लो. तो सतान चलचो. तो बरो संघटक. तो बरो फुडार पारकुपी. अशी ताची इमेज तयार जाल्ली. इतल्या खातीर ताका जाय तें झगडचें पडिल्लें. समाजद्रोहा आड झगडोन झगडोन तो राजकीय पंगडांत आयिल्लो. ताची संघटनाची शाती पळोवन प्रधानमंत्रीन ताका तिकेट दिल्ली आनी विसोन येतच राजमंत्रीची पदवी दिवन ताका मंत्रिमंडळांत भितर ओडल्लो. ताच्या ह्या जैतांत नशिबाचो कितलो वांटो कितलो म्हळें कळीत ना. पूण एक मात सत, ताच्या प्रयत्नाक फळ लाबिल्लो. खंय कट्टी हातांत घेवन खेळचो तो भुरगो आनी खंय मंत्री पदवेक पाविल्लो हो भुरगो. सकाळीं देंवतना इकॉनॉमी वर्गांतले पॅसेंजर दाराकडेन रास पडून रावले. ताका पयस दवरचे खातीर एर इंडियाचे हातांत हात गुंतून आड राविल्ले. निसण दवरना फुडें कॅप्टनान ताका दाराकडेन व्हेलो. थारायिल्ल्या प्रोटोकॉला प्रमाणें फ्रांसाच्या नॅशनल एम्बसीचो अव्वल डेप्युटी ताका येवकार मागच्याक आपल्या अधिकाऱ्यां सयत थंय हजर आसलो. हात हालयत खबरी उलयत तो VIP लॉन्चाक आयलो. फोटोचे फ्लॅशार फ्लॅश झळकताले. तातूंत टीव्हीचे व्हड उजवाड दोळ्यांक तोपसताले. हास्ते मुखामळ घेवन तो जाय तें उलयलो.
भायर सरतनाच प्रेसवाल्यांची खेटच चल्ली. ते मेटाक सवालां विचारताले. तोय आतां जागृत आसलो, जाणवायूच्यो जापी दितालो. मदींच एकल्यान सवाल विचारले, मिनिस्टर सर, were you invited to visit France? Minister sir, were you invited to visit France? सवालाचो मतलब ताका कळ्ळो. Of course, we do not go uninvited. ताणें समर्पक जाप दिल्ली. हे अस्तंतेचे पत्रकार भारतीय म्हळ्यार अशें समजतात. विकसनशील म्हूण लेबल लायला आमकां आनी समजतात मात अविकसीत म्हणून. Did you invite the invitation? ह्या सवालाक सगळे हांसले. सांगाताचे फ्रेंच डेप्युटी तापले. फ्रेंच भाशेंत कितेंय सटासट उलयले. वाहनार बसता बसता पर्यंत आमची सवालां सोंपोंक नासली. फ्रेंच सरकारान ताची सगळी वेवस्था केल्ली. राजकीय उलोवण्याचो पयलो वांटो ऑफिसरां मदें जाता. प्रतिनिधी मंडळांतले 7 जण हे बसकेक गेल्ले. फाल्यांच्या उलोवण्या विशयांत ताणें कितें करचें ताचें विचार विनिमय केलें. फ्रांसान 150 करोडाची ग्रँट दिवची इत्सा दाखयल्ली. ती वाडोवंक जाय आसली. त्या भायर लोन जाय आसलें 500 करोड पर्यंत. प्रोजेक्ट्स आनी फुडाराचो प्रकल्प हाजेर ऑफिसर चर्चा करताले. ताजो उजवो हात डॉक्टर अवतार सिंग आपली केस वेवस्थीत रितीन मांडटालो. हातूंत ताका कसलोच दुबाव नासलो. सवाल आसले ते फाल्यांचे बसकेचे. ते राजकीय फुडारी आपापलो खेळ खेळत राजनितीक चर्चा करतले. आनी जालें तशेंच. प्रतिनिधी चर्चा येवजिल्ले प्रमाणे जाली. भारतान केल्ले उदरगतीन फ्रेंच कारभारी अजापले. राती पॅलेसींत डिनर जालें. ल्हानशी सांस्कृतीक कार्यावळी चल्ली. राती न्हिदोक वचचे पयलीं ताणें आपल्या प्रतिनिधी सांगाता सगळ्या विशयांची बारकायेन चर्चा केली. सगळ्या वेतीस ताणें डॉक्टर अवतार सिंगाक उलोवन फाल्यांची स्ट्रॅटजी थारायली. आनी उपरांत न्हिदोंक तो हांतरुणार पडलो. पूण फाल्यांचे खंतीन न्हीद पडली ना. न्हिदेक वेंगचे खातीर ताणें ल्हानपणाच्या उगडासांक हात घालो. बापूय ताका घेवन हायस्कुलाच्या एडमिशन करूंक गेल्लो तवळचो उगडास ताका जालो. बापायन प्रिंसिपलाक सांगलें तकली आसा ताका, पूण अतर्वणां करता. बापायचे नदरेन फाटीं जाप दिवची वा आड आयिल्लें मोडून उडोवचें ही अतर्वणां. हीच अतर्वणां राजकारणांत उपकाराक पडली हें पळोवन बापूय आसूंक जाय आसलो अशें ताका दिसलें. प्रिंसिपलान फॉर्म भरतना ताका विचारलें, तुजी हॉबी कसली? तुका कसलो खेळ आवडटा? बापायन सांगून सोडलें, ताका नाल्लाची कट्टी घेवन खेळचें आवडटा. कितली लज दिसली. शी, आज आसूंक जाय आसलो. बापायक मुखार हाडचे प्रयत्न ताणें केले. वय असो आसलो आनी तोंडान पळय तोच हांसो. दुसऱ्या दिसा फ्रांसाच्या नॅशनल एम्बसीच्या थोड्या मंत्री सांगाता ताचें उलोवणें चल्लें. सुरवेचें वातावरण दुबावाचें आसलें. प्रधानमंत्री दाव्याक चड ओडटा हाची ताका खंत जाल्ली. तो मनांतल्या मनांत हांसलो. ताची उजवी विचारसरणी श्रेश्ठ आसली. आनी देखूनच प्रधानमंत्र्यान आपणाक ह्या प्रतिनिधी मंडळाचें मुखेलपण दिल्लें हें तो जाणा आसलो. ताचे दुबाव पसून उडोवचें ताका कश्टाचें न्हय आसलें. ताचें उलोवणें भोव प्रभावी जालें. भारतान केल्ली प्रगती आर्थीक आनी राजकीय शेतांत भारताचो पात्र ताणें ताचे मतींत नाटवूत रितीन विवरिल्लो आनी अपील केल्लें, जर विकसीत अस्तंतेच्या राष्ट्रांनी भारताक आदाराचो हात दिलो ना जाल्यार तो भारताचेर अन्याय जातलो.
आमच्या लोकांची आत्मीक शक्त जबर देखून आमी लोकशाही सांबाळून दवरल्या. ताणें आपल्या उलोवण्यान तांची मनां जिखली. लोन 500 करोड मेरेन सँक्शन जालें, पूण ग्रँड वाडोवंक घेवंक मात ताका जमलें ना. सांजेर प्रेस कॉन्फरन्स जाल्लें. तो सकाळची भाशणावरीच उलयलो. फ्रेंच मंत्रींनी दोन्ही देशांमध्ये जाल्ल्या कराराविशीं उलयलें आनी ताजे हे भेटेन दोन्ही देशांमदले संबंद चड बरो आनी घट जाला अशें ताणें विवरिलें. जॉयंट स्टेटमेंटाच्यो प्रती सगळ्यांक वाटतकच प्रेस कॉन्फरन्स सोंपलें. रातीं फ्रांसाच्या राष्ट्राध्यक्षान डिनर दवरलें. सत्कार भोव उंचेल्या मटाचो आसलो. ड्रिंक्स आनी खाण सेवतच माई मोगाचो आदेश घेवन तो फाटीं परतलो. रातभर न्हीद पडली ना. तशें पळयल्यार उलोवणें बरेंच जाल्लें आनी कामूय भोव बऱ्यान मुद्रल्लें. फक्त तितली ग्रांट्स मेळिल्ली जाल्यार जंय ते शेकड्यार 100 पुरण जातें. ताणें दोळे धांपले. इश्कोलान ताच्या सांगाता झगडयल्ल्यांचो ताका उगडास काडलो. कितें म्हणटात काय ते आतां? कोणें चिंतल्लें तो आज हे पदवेक पावत म्हूण? न्हिदता न्हिदता बापूय दोळ्या मुखार आयलो. तोच हांसो. तूं तस्सोच आसाय, बिलकूल बदलोंक नाय. कित्याक म्हणटा तूं अशें? पूण जाप आयली ना. हांसो मात तोच. सकाळीं उठतकच ताणें पेपर उक्तें केलें. फ्रेंच ताका कळनासली, पूण तकले नांव वाचतना विशय ताका समजतालो. सगळ्या पेपरांनी राष्ट्रपती सांगाता काडिल्ल्या ताज्यो तसरिप्यो आसल्ल्यो. वाचता वाचता ताजी नजर त्या कार्टुनाचेर पडली. सट्ट करून बापायचे रातीं पळयल्लें रूपणें ताच्या दोळ्या मुखार आयलें. तूं तस्सोच आसाय, बिलकूल बदलोंक नाय. कार्टुनाचेर पिंतूर आसलें. तो पांय दोडून बसला. मुखार चेपें उरफाटें करून दवरलां आनी मंत्री ताका दुडवांचें नोट उडयता. फरक इतलोच आसलो, थंय कट्टी नासली. देव बरें करूं. हांव नित्यानंद नायक तुमचे मुखार सादर करता दामोदर मावजो हांची कथा कट्टी. कट्टी. रनवे वयल्यान धांवता धांवता जंबो जटान एकाचशाणे पांय उखल्ले आनी आकांताची झोपय मारून मळबा कुशीक धांवंक लागलें. ताणें बागसून सकयल पळयलें. पाल्म इंटरनॅशनल खंयचें, पार्लामेंट खंयचें कांयच कळनासलें. सगळें पयस पयस वेतालें. दोळ्यांत भरल्लें तें दृश्य घडयेन पाशार जातालें. उरतलें म्हळ्यार ते पडजळाचे दिवे मात. मळबार ती नकेत्रां, सकयल धरणीर हें आनी फुडल्या घडितांची धरणी वयली ही नकेत्रांची काळखाच्या पोटांत लिपतेली. ताका एक झामय आयली. ताणें वरां पळयलीं. 2 जावन गेल्लीं. लोकांक गाढ न्हिदेंत आसचो हो वेळ. फॉरेनचे भोंवडेर भायर सरतना हर एक फावटी अशेंच घडटा. फ्लायट रातीचें आसता म्हूण विमान सुट्टासर न्हिदच पडना. ताणें नदर घुंवडावन हेवशीन तेवशीन पळयल्लें बेश्टेंच तितल्यार एर हॉस्टेस सरशीन आयली. तिणें कितेंय विचारचे पयलींच फाटले सिटीर बशिल्ल्या पियेन बागोवन विचारलें, एनी ड्रिंक सर? पिशें लागला तुका? वरां कितलीं जालीं? ताणें पियेक पिशांत दखल केलें. न्हीद आतां आनी म्हाकाय न्हिदोंक सोड. दावे कुशीचे सिटीर बशिल्ल्या सुटा बुटाच्या दादल्यान कान नीट करून आयकुपाचे यत्न केले.
मध्यवर्ती सरकाराचो कॅबिनेट मंत्री खाजगीत कितें उलयता वा कशें उलयता तें आयकोंक तो प्रयत्न करतालो जावंये. हेर चडशे न्हिदेंत आसले. ताणेंच वयलो बुतांव दाबून लायट पालयली आनी दोळे बंद केले. फ्रांसाक ही ताची दुसरी भेट. युरोपाची ही चवथी. राज्यमंत्री आसतनाच्यो 3, कॅबिनेटाक पावना फुडें वाट्याक आयिल्ली मात ही पयली. देशाचे नदरेन भोव म्हत्वाची, ताजेय नदरेन. परतून ताणें तकली फाफुडली ना. विचार पयस करूंकूच जाय. मनाचेर जडाय असल्यान हीत पडना. हो वेळ पाशार करूंक सोंपो उपाय म्हळ्यार घरचो उगडास मतींत हाडचो आनी भुरगेपणांतल्या उगडासांत रिगून चलत्या राटावळी थावन मुक्त जावचें. ही ताची संवय ल्हानपणा सावन आयिल्ली. ल्हान पिरायेर तो फुडाराच्या सपनांनी गुल्ल जायत न्हिदेचे स्वाधीन जातालो. आतां 40 वर्सां उपरांत सपनांनीच बदलावण जाल्या. आतां ल्हानपणाचो उगडास काडून न्हिदे अदीन जावचें पडटा. पोरचीच गजाल. प्रधानमंत्रीन राती फोन केले. तुजी राज्यमंत्रीची पदवी हांवें काडून सोडल्या. कितें? अविश्वासान ताणें विचारलें. प्रधानमंत्रीच्या आवाजांत ताका फकाणाची झळक मेळ्ळी. खंडीत प्रधानमंत्री हांसता जावी असो ताका दुबाव जालो. इतल्यार प्रधानमंत्रीक हक्तेक आयलो आनी अभिनंदन, फाल्यां तुका कॅबिनेट मंत्री म्हूण सोपूत घेवंकचो आसा. जैताचो आनी एक पावंडो. तो रातीच वयर चडलो. न्हीद पडनासली. ताणें सदांचें आपलें हात्यार भायर काडलें. ल्हानपणाचें उगडास उस्तिलें. आतांय ताणें तेंच केलें. आनी तोय ते रातीचो उगडास पयले वयर सरलो. आतां तोच उगडास कित्याक काय परतून परतून येता? बापूय सदांच म्हणटालो, हाका भिकेची लक्षणां. आवय म्हणटाली, पापयाक भिकेचे दुवाळे. गेली बाबडी दोगांय. आसली जाल्यार तांकां ते उगडास हाडूं येताले. भीक लागल्या म्हणटाली न्हय गे तूं. आतां पळय, हो केदो व्हडलो मंत्री जाला तो. आवय नाल्ल कातूंक बसताली तेन्ना हेर भावणां बापूय चिमटी भर नाल्ला चुन्नाचे आशेन आवयचे सरशीन येवन बसताली. ताणें मात नाल्ला चुन्ना खातीर केदींच हात फुडें व्हेलो ना. अखेर पर्यंत बसून रावतालो तो. नाल्ल कातून जायना फुडें आवयच्या हातांतली कट्टी घेवंक. आवयन ही खबर परतून परतून सांगून उडास जिवो दवरिल्लो. नाजाल्यार ताका संवयच जाल्ली ल्हान ल्हान गजाली सयत सांबाळून दवरची. फुटिल्ली स्लेट ताणें केन्नाच भायर उडयली ना. पेन्सिलाचे कुडके नाक्षे येदे जायसर झरल्ले आनी उरल्ले ताणें सांबाळून दवरिल्ले. पूण ह्या गजाली विशीं शाबासकी दिवचे प्रास चिडावणी चड जाल्ली. ल्हान आसतना ताणें नवे खेळा वस्तू, नवी आयदनां ताणें केन्नाच मागली ना. निजायची नाल्लाची कट्टी घेवन खेळचें ताका भोव आवडटालें. वय, भुरगेपणांतल्यो यादी. माजवानात तसल्यो. भुरगे लोगोरे खेळचे खातीर गांवठी नळ्यांचे कुडके हाडटाले जाल्यार हो कट्टेर कट्टी दवरून लोगोरी खेळटालो. बापू सदांच गोवजी करीत सांगतालो, कट्टी हातांत येना जाल्यार पुरो. ती कट्टी आनी ही मंत्री पदवी. केदी विसंगत ही. वडिलां गेलीं. आसली जाल्यार अजाप आनी कुशलकाय दोनूय तांकां भोगतली आसली. वाडचे खातीर पिरायेचेर हातांतली ही कट्टी संपेपणी गेली. पूण करियर बांदूंक मात ताका खूब कश्ट भोगचे पडले. राजकारणांत तो नशिबान म्हणटा तशें भितर सरलो. पूण एक फावटी भितर सरलो, पूण फावटी भितर सरतनाच ताणें मनांत ध्येय थारायिल्लें. वयर वयर पावन तो सेंट्रलाक पाविल्लो. तो बुदवंत तकलेन. तो खडाखड उलोवपी. तो सामाजीक जाय जाल्लो.
तो सतान चलचो, तो बरो संघटक, तो बरो फुडार पारकुपी अशी ताची इमेज तयार जाल्ली. इतल्या खातीर ताका जाय तें झगडचें पडिल्लें. समाजद्रोहा आड झगडून झगडून तो राजकीय पंगडांत आयिल्लो. ताची संघटनाची शाती पळोवन प्रधानमंत्रीन ताका तिकेट दिल्ली आनी विसोन येतच राजमंत्रीची पदवी दिवन ताका मंत्रिमंडळांत भितर ओडल्लो. ताच्या ह्या जैतांत नशिबाचो कितलो वांटो कितलो म्हळें कळीत ना, पूण एक मात सत, ताच्या प्रयत्नाक फळ लाबिल्लो. खंय कट्टी हातांत घेवन खेळचो तो भुरगो आनी खंय मंत्री पदवेक पाविल्लो हो भुरगो. सकाळीं देंवतना इकॉनॉमी वर्गांतले पॅसेंजर दारा कडेन रास पडून रावले. ताका पयस दवरचे खातीर एर इंडियाचे हातांत हात गुंतून आड राविल्ले. निसण दवरना फुडें कॅप्टनान ताका दारा कडेन व्हेलो. थारायिल्ल्या प्रोटोकॉला प्रमाणे फ्रांसाच्या नॅशनल एम्बसीचो अव्वल डेप्युटी ताका येवकार मागच्याक आपल्या अधिकाऱ्यां सयत थंय हजर आसलो. हात हालयत खबरी उलयत तो VIP लॉन्चांत आयलो. फोटोचे फ्लॅशार फ्लॅश झळकताले. तातूंत टीव्हीचे व्हड उजवाड दोळ्यांक तोपसताले. हास्ते मुखामळ घेवन तो जाय तें उलयलो. भायर सरतनाच प्रेसवाल्यांची खेटच जाल्ली. ते मेटाक सवालां विचारताले. तोय आतां जागृत आसलो. जाणवायेच्यो जापी दितालो. मदींच एकल्यान सवाल विचारले. मिनिस्टर सर, were you invited to visit France? मिनिस्टर सर, were you invited to visit France? सवालाचो मतलब ताका कळ्ळो. ऑफकोर्स, वी डू नॉट गो अनइन्वायटेड. ताणें समर्पक जाप दिल्ली. हे अस्तंतेचे पत्रकार भारतीय म्हळ्यार अशें समजतात. विकसनशील म्हूण लेबल लायला आमकां आनी समजतात मात अविकसीत म्हणून. डीड यू इन्वायट द इन्विटेशन? ह्या सवालाक सगळे हांसले. सांगाताचे फ्रेंच डेप्युटी तापले. फ्रेंच भाशेंत कितेंकी सटासट उलयले. वाहनार बसता बसता पर्यंत आमची सवालां सोंपोवंक नासली. फ्रेंच सरकारान ताची सगळी वेवस्था केल्ली. राजकीय उलोवण्याचो पयलो वांटो ऑफिसरां मदें जाता. प्रतिनिधी मंडळांतले 7 जण हे बसकेक गेल्ले. फाल्यांच्या उलोवण्या विशयांत ताणें कितें करचें ताचें विचार विनिमय केलें. फ्रांसान 150 करोडाची ग्रँट दिवची इत्सा दाखयल्ली. ती वाडोवंक जाय आसली. त्या भायर लोन जाय आसलें 500 करोड पर्यंत. प्रोजेक्ट्स आनी फुडाराचो प्रकल्प हाजेर ऑफिसर चर्चा करताले. ताजो उजवो हात डॉक्टर अवतार सिंग आपली केस वेवस्थीत रितीन मांडटालो. हातूंत ताका कसलोच दुबाव नासलो. सवाल आसले ते फाल्यांचे बसकेचे. ते राजकीय फुडारी आपापलो खेळ खेळत राजनितीक चर्चा करतले आनी जालें तशेंच. प्रतिनिधी चर्चा येवजिल्ले प्रमाणे जाली. भारतान केल्ले उदरगतीन फ्रेंच कारभारी अजापले. राती पॅलेसींत डिनर जालें. ल्हानशी सांस्कृतीक कार्यावळ चल्ली. राती न्हिदोक वचचे पयलीं ताणें आपल्या प्रतिनिधी सांगाता सगळ्या विशयांची बारकायेन चर्चा केली. सगळ्या वेतीस ताणें डॉक्टर अवतार सिंगाक उलोवन फाल्यांची स्ट्रॅटजी थारायली आनी उपरांत न्हिदोंक तो हांतरुणार पडलो. पूण फाल्यांच्या खंतीन न्हीद पडली ना. न्हिदेक वेंचे खातीर ताणें ल्हानपणाच्या उगडासांक हात घालो. बापूय ताका घेवन हायस्कुलाच्या एडमिशन करूंक गेल्लो तवळचो उगडास ताका जालो. बापायन प्रिंसिपलाक सांगलें तकली आसा ताका, पूण अतर्वणां करता. बापायचे नदरेन फाटीं जाप दिवची वा आड आयिल्लें मोडून उडोवचें ही अतर्वणां. हीच अतर्वणां राजकारणांत उपकाराक पडली
हें पळोवन बापूय आसूंक जाय आसलो अशें ताका दिसलें. प्रिंसिपलान फॉर्म भरतना ताका विचारलें, तुजी हॉबी कसली? तुका कसलो खेळ आवडटा? बापायन सांगून सोडलें, ताका नाल्लाची कट्टी घेवन खेळचें आवडटा. कितली लज दिसली. शी, आज आसूंक जाय आसलो. बापायक मुखार हाडचे प्रयत्न ताणें केले. वय असो हांसलो आनी तोंडान पळय तोच हांसो. दुसऱ्या दिसा फ्रांसाच्या नॅशनल एम्बसीच्या थोड्या मंत्री सांगाता ताचें उलोवणें चल्लें. सुरवेचें वातावरण दुबावाचें आसलें. प्रधानमंत्री दाव्याक चड ओडटा हाची ताका खंत जाल्ली. तो मनांतल्या मनांत हांसलो. ताची उजवी विचारसरणी श्रेश्ठ आसली आनी देखूनच प्रधानमंत्र्यान आपणाक ह्या प्रतिनिधी मंडळाचें मुखेलपण दिल्लें हें तो जाणा आसलो. ताचे दुबाव पसून उडोवचें ताका कश्टाचें न्हय आसलें. ताचें उलोवणें भोव प्रभावी जालें. भारतान केल्ली प्रगती आर्थीक आनी राजकीय क्षेत्रांत भारताचो पात्र ताणें ताचे मतींत नाटवूत रितीन विवरिल्लो आनी अपील केल्लें, जर विकसीत अस्तंतेच्या राष्ट्रांनी भारताक आदाराचो हात दिलो ना जाल्यार तो भारताचेर अन्याय जातलो. आमच्या लोकांची आत्मीक शक्त जबर देखून आमी लोकशाही सांबाळून दवरल्या. ताणें आपल्या उलोवण्यान तांची मनां जिखली. लोन 500 करोड मेरेन सँक्शन जालें, पूण ग्रँड वाडोवंक घेवंक मात ताका जमलें ना. सांजेर प्रेस कॉन्फरन्स जाल्लें. तो सकाळची भाशणावरीच उलयलो. फ्रेंच मंत्रींनी दोन्ही देशां मदें जाल्ल्या करारा विशीं उलयलें आनी ताजे हे भेटेन दोन्ही देशां मदले संबंद चड बरो आनी घट जाला अशें ताणें विवरिलें. जॉयंट स्टेटमेंटाच्यो प्रती सगळ्यांक वाटतकच प्रेस कॉन्फरन्स सोंपलें. रातीं फ्रांसाच्या राष्ट्राध्यक्षान डिनर दवरल्लें. सत्कार भोव उंचेल्या मटाचो आसलो. ड्रिंक्स आनी खाण सेवतच माई मोगाचो आदेश घेवन तो फाटीं परतलो. रातभर न्हीद पडली ना. तशें पळयल्यार उलोवणें बरेंच जाल्लें आनी कामूय भोव बऱ्यान मुद्रल्लें. फक्त तितली ग्रांट्स मेळिल्ली जाल्यार जंय ते शेकड्यार 100 पुरण जातें. ताणें दोळे धांपले. इश्कोलांत ताच्या सांगाता झगडयल्ल्यांचो ताका उगडास काडलो. कितें म्हणटात काय ते आतां? कोणें चिंतल्लें तो आज हे पदवेक पावत म्हूण? न्हिदता न्हिदता बापूय दोळ्या मुखार आयलो. तोच हांसो. तूं तस्सोच आसाय, बिलकूल बदलोंक नाय. कित्याक म्हणटा तूं अशें? पूण जाप आयली ना. हांसो मात तोच. सकाळीं उठतकच ताणें पेपर उक्तें केलें. फ्रेंच ताका कळनासली, पूण तकले नांव वाचतना विशय ताका समजतालो. सगळ्या पेपरांनी राष्ट्रपती सांगाता काडिल्ल्या ताज्यो तसरिप्यो आसल्ल्यो. वाचता वाचता ताजी नजर त्या कार्टुनाचेर पडली. सट्ट करून बापायचे रातीं पळयल्लें रूपणें ताच्या दोळ्या मुखार आयलें. तूं तस्सोच आसाय, बिलकूल बदलोंक नाय. कार्टुनाचेर पिंतूर आसलें. तो पांय दोडून बसला. मुखार चेपें उरफाटें करून दवरलां आनी मंत्री ताका दुडवांचें नोट उडयता. फरक इतलोच आसलो, थंय कट्टी नासली. देव बरें करूं.